ग्रेस फॅमिली गुड मॉर्निंग. केश हाय तुमी सगळीं? समजता तुमी सगळीं बरी हाय म्हूण. आनी आज जाला टायम 6 o'clock मॉर्निंग. आनी आयज आमी राती कडेन पोचून फ्लाय जाताय बॅक टू ओमान. आनी आयज आखी रात न्हिदू पडला म्हाका. सारकें रेस्टलेस अशें, लायक कितें सांगपा तें हांव नको. येत तेदो बरें दिसता आनी वयत तेदोणा लायक वचपा दिसना. सो या आखी रात न्हीद पडला आनी आतां अर्ली मॉर्निंग मातशें दोड लागल म्हाका. बट स्टील रोखडें उठोल हांव. आनी पॅकिंगूय बी कांय जालो ना. बेश्टें हांव सुटकेसी मारलो आहा तें आतां सारकें पॅक करपा जाय. ओके. आनी या कांय नको दीस धांवलेशे. आमकां लीव ॲक्चुली लीव फकत 20 days मेळ्ळी कामाची. आनी 20 days लायक सारकें झप कोन्न धांवलें, कांय कळना. जायत जाणां मेळपा उरलें. ओके. आनी मेळटो तुमकां हांव नॅक्स्ट टायम येता तेदोणा. सॅड जायना काय की हांव तुमकां लायक मेळना म्हूण दीस टायम. मेळटोलें नॅक्स्ट टायम. येतलीं आमी रोखडीं पोतून. आय थिंक विंटर हॉलिडेज अनायरागे स्कुलाच्यो. सो या असो दिसना म्हाका. अनायरा सारकें सॅड आहा. मम्मा हिंगा रावया न्हू कोता. बट या वी हॅव टू गो. स्कूल स्टार्ट जाता तेगे पोतून एंड बॅक टू एवरीडे रुटीन आमगेलें ओमान. सो या कितें म्हणपाचें आय डोंट नो. सारकें इमोशनल आनी गॉड नोज कितें म्हणपा तें. काडीजूय बी लायक डब 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 जाता तशें रेस्टलेस अशें. वचपा दिसना. बट हॅव टू गो. आनी जायत जाण मेळ्ळा आमकां. आम गोवा येयल्या जायतीं आमगेलीं गोवन ग्रेस फॅमिली आमगे सबस्क्रायबर्स मेळ्ळा आमकां. आनी बरें दिसता मेळ म्हणटी. आनी जायतीं तुमगे बरोबर तुमी लायक कमेंट्स कोताय आनी लायक तुमी सांगताय आमकां आम स्पेशली आमगे अनायराक तुमी इतुलो मोग दिताय. आनी बरें दिसता चोयन लायक या मेळ म्हणटी लायक तुम अनायरा आनी अलियाक बरीं कोन्न ट्रीट कोताय. तेंक बरीं कोन्न कितें सांगोचें तुमकां हांव. लायक बरें दिसता चोयन तुमकां लायक तुमी तूं मोग दिताय तो आमकां आमगे भुरग्यांक. सो वन्स अगेन थँक यू वेरी मच. आनी गोवा येवन हांव जायत जाणां मेळ्ळे. आनी एक स्पेशल बॉन्ड आमगेलो एक क्रिएट म्हणपा हांव लायक स्पेशल बॉन्ड एक फॅमिली अशें मेळ म्हाका थ्रू ताशा आनी तेगे मामी, तेगे मदर इन लॉ आनी डॅडी, बाबा टेड्रिक सावियो. ओके. सो या थ्रू हांव सोदां तेका लायक आम सोदां तेका टीव्हीचेर चोयतालीं एन्ड फायनली आम तेका मेळ्ळीं. आनी इट वॉज वेरी इमोशनल मोमेंट फॉर मी एन्ड स्पेशली फॉर अनायरा. बिकॉज लायक तेगे लायक वीश आहलोली सोदां आम ब्लॉगींग स्टार्ट केलें तेदो सो लायक मामा आम गोवा गेल जाल्यार ताशा मेळया, बाबा मेळया. ओके. सो एंड आय डोंट नो म्हाका अशें कोन्न बोर दिसना आहलोलें लायक टू मेसेज हर. मातशें हार्ड सोता हांव. एंड देन शी टोल्ड मी लायक मामा एक पाट ट्राय कोरान चोय इफ ताशा एक्सेप्ट कोत जाल्यार आमकां मेळपा. एंड आय मेसेज्ड हर आनी तेगे रिप्लाय येयली that we are welcome to like she wants to meet us and all. आनी ती चोयन अनायरा सारकें हॅप्पी जायन उड मारपा लागलें.
आनी तेदो आमी लायक शॉपिंग कोताली मार्गा हालोली लायक सगळो लोक तेका चोयता कितें आवडूं तुका हॅपी जाय सो या बरें चलें एंड थँक्यू ताशा युअर फॅमिली तूं मुगे भुरग्यांक यू नो हांव म्हाका मुगे भुरग्यांक लायक यू नो ती हॅपी आहल्या हांव हॅपी यू नो आनी थँक्यू ताशा तुवें तेगे वीश यू नो फायनली फुलफील केल म्हूण तुका मेळपाची आनी तुगे घरा जितले पाट येयले तुवें आमकां यू नो विथ वॉर्म वेलकम आमकां दिल तुवें तुगे फॅमिलीन सो थँक्यू वन्स अगेन आनी आय प्रे एंड आय विश की हो बॉन्ड आमचे मदें सोदां यू नो स्ट्रॉंग उरो एंड वी लव यू ऑल आनी या आय वील प्रे फॉर यू ऑल आनी बरी कोन बेगीन मेळच्या आमी वेरी सून ओके वी लव यू आनी हांव थँक्यू म्हणून दिता आमगेली गोवन ग्रेस फॅमिलीक यू नो आम गोवा येयल्या तुमी आमकां यू नो जायते लायक बोर कमेंट्स केले तुमी आमकां आनी जायतो मोग दिलो आमकां आनी मुगे भुरग्यांक नायरा आनी अलियाक आनी यू नो ती तुमगे कमेंट्स रीड कोता नायरा एंड शी गेट्स मोटिवेटेड यू नो तुमकां बरे ब्लॉग्स हाडपा एंड वेर एवर वी गो शी इज लायक मम्मा ब्लॉग काड एंड या सो थँक्यू तुमकां सगल्यांक यू नो तुम तेका हितू हॅपी दोता इश्मू आनी तुमगे बरे कमेंट्सांनी तुमगे ब्लेसिंग्सांनी कितू ब्लेसिंग्स दिताय तुम तेका आनी आमकां सो थँक्यू एवरी वन थँक्यू वेरी मच मे गॉड ब्लेस यू ऑल आनी एशी कोन आमकां मुखार फ्युचराकूय बी मोग दियाय तुमगेलो आनी बरे कमेंट्स दियाय आमकां बरें दिसता तुमगे कमेंट्स रीड कोन्न आनी तुमकां सगळ्यांक रिप्लाय करपाक सो गॉड ब्लेस यू ऑल आनी बेगीनू मेळची पोतून गोवा ओके जेंकां हांव मेळना प्लीज सेट जायना काय हांव तुमकां मेळटोलें नेक्स्ट टायम ओके 20 days लायक कितकोन झूप कोन गेले आय डोंट नो बिकॉज येयल म्हणटी घरांतू काम आसता येयल न्हू हें मळो आसता तें मळो आसता हें सार कोर तें सार कोर आनी तितूनू टायम वयतासो आनी या थँक्यू वेरी मच मे गॉड ब्लेस यू ऑल वी ऑल लव यू गोवन ग्रेस फॅमिली सो या आतां हांव मातशें बेगीन ती न्हिदलो हाय अनायरा आली ॲशली न्हिदलो हाय सो तितू म्हळ्यार हांव मुगे पॅकींग स्टार्ट कोत्ता बेगीन अदरवायज अलिया उठोल जाल्यार पोतून सगळें पॅक केलां आहा तें अनपॅक कोतोलें आके गेन हेटा सो या चोया अनायरा उठोल म्हणटी दाखयत तुमकां तेगे रिएक्शन सो कितें जाता तें हांव नोको ओके सो मेट तुमकां मागीर आनी स्टार्ट कोता आमगे पॅकींग दाखयत तुमकां सुटकेस हांवें कितको मान उडयलें तें चलयो सो हेचोय सगळो रूप बी गेलो तो आमी गोवा गेलो ते क्लोथ्स ते शिवडयले आतां ते सारके गोडी मारपाचे पॅक करपाचे आनी हेचोय हा सो हेचोय हा सामान आनी हेचोय ह्यो हांवें यू नो कॅनवस घेतले हेचोय आर्ट द फेमस आर्टिस्ट मारियो मिरांडा हे हांवें 3 फ्रेम्स घेयले थिंग घालपाक ओमान आमगे फ्लॅटा ओके मागीर दाखयता तुमकां ओमान हांवें ते घायल म्हणटी आमी घरात ओके सो आतां हांव थोडेंशें पॅकींग कोता आनी मेट तुमकां मागीर सी यू बाय हाय ग्रेस फॅमिली कशी आहे तुम्ही सगळी समजता तुम्ही सगळी बरं हाय म्हण सो आतां हांव उठोल ब्रश बी केला आनी हेचा आतां आमी ऑर्डर केला ब्रेकफास्ट आमी सिटी कॅफेस ऑर्डर केला असं दाखयत तुमकां यू नो मूंग भाजी आनी बन्स हाडला सो ट्राय करूया आमी बेस्ट हा मागीर मेट तुमकां हांवें बेगीन आमी हेटायला मेटा हाय ग्रेस फॅमिली कशी आहे सगळी
याचोय आणि आता आपण बन्स आता लिया मजा इथिंग मेरे बन्स त्या खोका तेगे दाडा जाय आखे दीस बो दाडा गे शेंपडी ती न रे ते करोके स्पीकर आला बरे मुट्टे का तर माहिती दाखवत तुमका व्हिडिओ काढते गेलो डान्स मोठा डान्स कोणा प्रिटी लिटल बेबी मोठा रे तू प्रिटी लिटल से लेट इट गो ओके ओके एचो एम गेले नीम ट्री निमाचे ती भायली झाड चोय ओ आनी कोणागे प्लॉट दुसरे सायडी क्लीन कोनाय आनी चोय कितू डर्टी सगळें जंगल पान येणे येता आमगे सायडी सो आतां म्हाका हें क्लीन कोन्न घेवपा जाय आयज आनी चोय हो पातपणस झाड हांवें रोयलोलें आनी दीस इज कस्टर्ड एप्पल हो कस्टर्ड एप्पल आनी हें तुमी जाणा आसतलीं सेंट एंटनी फ्लावर सांतांतनीचें वास बरो येता तेका म्हगे फेवरेट झाड हें फ्लावर्स म्हगे फेवरेट कितू जालें तीं आनी एक रोयलें पातपणस आनी हेचोय आमगे मुनीस येयलो आहलोले दोग जां क्लिनींग करपाक आख्खी ते गॅरेजीची आख्खी झाड येयलोली भितर सो ते क्लीन कोता तांकां हिंगा स्नेक दिश्टी पडलो ग्रीन कलर सो हेचोय ते आतां तेका धाडायताले दुसरे सायडी वचपाक आनी मागीर गेलो तो दुसरे सायडी गेला आनी सो हेका लागून क्लिनींग करपा इज व्हेरी इम्पॉर्टंट सगळीं दुसरे प्लॉटां तूं आख्खी झाडां आमगे भितर येताय आतां आमी वयताय क्लॅन्सी माशुगे तांकांूय विजीट करपाक तांकां बाय म्हणपाक ओके आमी वयताय न्हू सो तांकां बाय म्हणपाक वयताय आमी सो मेट तुमकां ओके तेंगे पावल म्हणटरी बाय सी यू हाय ग्रेस फॅमिली केशांय सगळीं समजता सगळीं बरी आहाय म्हणून सो आमी वयताय क्लॅन्सी वेनशागे व्हड भयण ओके तांकां बाय म्हणपाक वयताय आमी ओके कित्याक आज रातीको आमी भायर सोताय वयताय आमी वेनिशा आनी बाय येयले ना अलिया येयले ना कित्याक अलिया मातशें रेस्ट घेता कित्याक रातीको फ्लायट न्हू आमगेली सो वेनिशा बाय बरा आहा आनी आमी वचोन तांकां एक विजीट दीन येतली ओके तुमकां दाखयताय मागीर मुखार चल बाय 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 सो आतां आमी थिंगसा येयली ओके थिंग व्हिडिओ दाखोवपा मेळना तुमकां तेंगे न्हू ट्युशन आसलोलें सो आतां आमी दुसऱ्या मेळपा वयताय ओके आनी दादागे फ्रेंड आहा बी दादा होय चल मेळटा तुमकां मागीर बाय सी यू आनी आचोय एक्चुली काम कोता आवयस की तूं काम कोत्तो आवय भेणा येयल्या आवयस सांबाळ पोडशी काम केलें हय जायत मागीर करूं नाका म्हाका पगार फ्लोर क्लीन कोताय आख्खो आनी चो येयली आमगेली बेबीज कित कोताय गो प्ले केलो फोन चोयताय चल जाल ना आमगे काम भितर वसाय चले मेडिसीन ओय टायम आहा मेडिसीन हाडपा आनी हेचोय आमगेलें सायडी तुमकां सोकाण दाखयलो न्हू सो सगळें क्लीन केलां बट स्टील ब्रावन आहा ते आमी नेक्स्ट टायम वॉश कोतोली आतां टायमूय ना आनी मुनीसूय मेळ्ळें कामां कोण मेळ्ळें सो जे प्लास्टीक घालपाक पयले तांकां बेश्टें उदोमान घेयलां बट स्टील डर्टी पावसाचें वयतलें सो अचोय हांवें मँगो रोयला हिंगा आचोय आनी हें तुमकां मॉर्निंग दाखयलो तें पातपणस रोयलो तें ओके सो फ्रेंड्स हेचो एग फ्रूट हांवें नको फर्स्ट टायम चोयलें फ्रेंडागे मामीन दिलें म्हाका टेस्ट कोन्न चोय आतां टेस्ट लागत तें सामको टायर्ड हांव काम कोन्न सा टायर्ड तो